चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचा नमस्कार इश्टानो आयच्या माणका मते कार्यावळीक तुमकां समजताक माय मोगोचो आनी उर्बेवरीत येवकार जायते फावटी आमी म्हणटात एक भुरगें जल्मल्या उपरांत ल्हान आसतनाच ताचे जे भाशेन पांय हालतात ताचेर समजता की हो कोण जातलो थोडे फावटी एक गूण भितर आसतात पूण भायर ते दिसनात आमच्या ह्या कलेच्या मळार अशें जायतें घडटा इस्कॉलांत शिकतना जायतीं कलाकारां जीं आयज पालकाचेर दिसतात ती तेन्ना तांचो कांयच मुवमेंट आसना तांची कांयच कला दिश्टी पडना पूण जायते फावटी ती दुसऱ्याक आदार करतात दुसऱ्याक फुडें वचोंक सहकार करतात आनीक त्या वेळार जावं इस्कॉलांत जावं कॉलेजींनी जीं भुरगीं पोरजोळटात तीं थोडे फावटी पालकाचेर दिसनात पूण जीं पोरजोळनात तसलीं भुरगीं आयज पालकाचेर दिश्टी पडटात म्हणटच आयच्या कार्यावळींत हे कार्यावळींत अशेंच एक कलाकार हांव तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतां आयच्या आमच्या कार्यावळीचे मानेस बाय रेजिना पेरेरा आयच्या ह्या कार्यावळींत माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार रेजिना बाय ह्या हांवें सुरवातीच्या उतरांनी थोडें भोव जायतें कितें उलोवन गेलो पूण जें कितें हांव उलयलां तातूंत सोत आसा थोडें भोव सोत आसा पूण म्हाका अशें दिसना की हांवें तें सांगूंक जाय अशें म्हणून कोणाक समजोंक येता तें समजतली ओके आनीक वय म्हज्या लायफान अशें घडलां जेन्ना हांव तियात्रान नाचतालें जायते लोक म्हाका एप्रिशिएट कोत्ताले जायते लोक बॅक स्टेज येवन पासून म्हाका सांगताले बाय तुजें एक्टींग बरें जालां म्हणून पूण थोडे लोक घरा लागीन पासून हांव चिंततालें आतां तिवतून बाब म्हजे लागीं विचारतलो कितें विचारतलो काय म्हणून पूण हांव जेन्ना तियात्रान भितर सरलें जेन्ना म्हाका पयलोच चान्स मेवलो बाब लिगोरियो फेर्नांदीस हाणें म्हाका हाडलें तेन्ना हांव मुखार गेलें पूण म्हाका तें नांव मेळोंक ना ह्या पालकार म्हाका तें नांव मेळोंक ना जातून हांव म्हणना की तांचो गुन्यांव आसा असो म्हणून म्हाका जाय आसलें हांव म्हज्या पांयाचेर उबें रावलेलें आनीक तूं जाणा आसतलो हांवें हालींच म्हजें कांतार रिलीज केलां युट्यूबाचेर आनी म्हाका दिसता जायत्या लोकांनी तें आपणायलां म्हणून आनीक म्हाका अशें दिसता हांव म्हज्या पावलाचेर आतां म्हजेच पावलाचेर उबें रावता म्हणून न्हय दुसऱ्याचो आदार घेवन ना पूण रेजिना बाय सुरवातीक थोडो भोव दुसऱ्यांचो आदार सहकार हें सगळें जाय पडटा जायते फावटी आमची मनाची येवजण आसता तशें सगळें घडोवंक शकना आनीक घडना आतां म्हजेच बाबतींतल्यान कोणाक चान्स ना की म्हाका ताणें हात दिवन वयर काडला म्हणून कित्याक हांवें म्हाकाच घडयलां जावं हांवें दुसऱ्यांक जायत्यांक घडयलें जे आयज उगडास पासून करिनात अशें साबार गजाली ह्या पालकाचेर जावं ह्या मळार घडटात आनीक तियात्रांनी तर अदिकूच घडटात पूण पयलोच तियात्रान जी तुवें भुमिका केली ताचो तुका उगडास आसतलो वय हांवें पयलोच तियात्र लिगोरियो फेर्नांदीस म्हजो तो अंकल तो म्हाका बरे तरेन वळखता एक्चुली म्हजी स्टोरी सांगपाची म्हटल्यार बरीच व्हडली आसा जेन्ना हांव 9th स्टँडर्डांत आसलें तेन्ना म्हाका खूब इच्छा आसली तियात्रान नाचपाक कित्याक एक्चुली हांव जेन्ना धाकटें आसलें जेन्ना हांव 4th 5th स्टँडर्डाक आसलें तेन्ना आंबे आयडा बाय तुजो वळखता आसतलो जें पयलें नाचतालें हेवलॉक हे सगळे अंकलाच्या घरा येताले लिगोरियोच्या घरा येताले प्रॅक्टीस करूं रिहर्सल करूं कारण तेन्ना हांव ल्हान आसलें क्लाराबाय ही सगळीं मेळोन म्हाका मेकअप कोत्तालीं तोंडाक ओके तेन्ना वाटा हें सगळें म्हज्या तकलेंत आसलें की रिहर्सल चलता बँड वाजता आनी तेन्ना म्हाका ही तियात्राची उमेद आयली थंयसान तें स्टार्ट जालें उपरांत 9th स्टँडर्डाक हांवें म्हज्या मामीन म्हाका पयलें हांव कांतरां बरयता पळय तें कांतरां इन द सेन्स शॉर्ट पोयम्स हांव बरयतालें आनीक हांवें जिवीत ह्या बुकाक पासून पोयम बरयलेले आसात आनी तेन्ना म्हज्या मामीन म्हाका म्हणलें तूं पोयमी बरयता तें कोणाक
ती बोवाड मारूंक लागली पोयमी बरयता ते कोणाक कितें तरी कोर ते पोयमीचे खंय तरी घाल कोणाक तरी दी कितें तरी जोडटलें अशें तरी म्हणूंक लागली म्हाका तेन्ना हांवें म्हणलें तेन्ना हांव ल्हान आसलें आनी शिकतालें तितली मोत आसूंक ना म्हाका पूण मागीर उपरांत हांवें मामीक फोर्स केलो मामी प्लीज तूं अंकलाक सांग न्हू लिगोऱ्योक सांग न्हू म्हाका तियात्रान घे म्हणून देन मामी म्हाका बोवाड मारूंक लागली तुजें आतां 10th स्टँडर्ड येता तूं तियात्र कितें कोत्तलें काय म्हणून पूण ना म्हाका तें वचोंकूच जाय आसलें आनी तेन्ना म्हाका दिसता अंकलाचो खंयचो तरी तियात्र चलतालो आनी कोण आयल्लो म्हाका उगडास ना तो आयल्लो थिंगासोर आनी थिंगासोर बसून अंकल आनी तो दोगांय रिहर्सल कोत्तालीं तेन्ना हांव बसून अंकलाच्या तोंडाक अशें पळयतालें की केन्ना हांव पालकार वेतलें काय केन्ना हांव अशें म्हजें नांव हें कोत्तलें काय म्हूण हांव चिंततालें पूण उपरांत जालें हें सगळें जालें 10th स्टँडर्डान म्हाका अंकलान चान्स दिलो म्हज्या मम्मीचें आयकोन तुमची मनां बदलात ह्या तियात्रान म्हाका चान्स दिलो तातूंत हांव तुका पयलेच पार्ट भेटलें जातून तुवें म्हाका इंट्रोड्यूस केलें तो तियात्र म्हजो एकदम बरो गेलो पूण दॅट वॉज माय स्टार्टींग शो तितलो म्हाका पालकाची ओळख आसूंक ना कित्याक जेन्ना एक भुरगें पालकाचेर वेता एनी वर्क खंयचेंय काम जावं तें तूं एक काम कोत्ता तें तुका आपणावंक भोव मुश्कील पयलें आपणावंक भोव मुश्कील सो पयलें म्हाका जायते त्रास पडले तेन्ना म्हाका बाय इवनान जायतो सपोर्ट केला तेन्ना जावं ते मेकअपा वाटेन जावं ते ड्रेसींग सेन्सा वाटेन म्हाका जायतो सपोर्ट केल्लो आसा अशे थोडे लोक आसा जे म्हाका सपोर्ट केला म्हज्या अंकलान तर म्हाका जायतोच सपोर्ट केल्लो आसा लिगोऱ्यो फेन्ना दिसान ताचे उपरांत स्टेजीर 2-3 शो बरें वचोंक ना मदें पूण देन आय वॉज कम्फर्टेबल मागीर हांव कम्फर्टेबल जालें म्हज्या शोवान पूण एक म्हाका इन्सिडंट आजून उगडास आसा जेन्ना म्हाका अंकलान एक कांतार दिलें भाजीवालेचें सोलो सिंगींग हांव स्टेजीर केलें लोतोली शो आसलो स्टेजीर उबें रावलें हांव आख्खें कांतार ब्लँक स्टेजीर वचून आनीक हांव लोकांक पळयता लोक म्हाका हांसता दॅट वॉज द वर्स्ट सिच्युएशन आनी इतलें वर्स आसलें म्हजो इतलो टायम आयल्लो की हांव ते स्टेजीर रोडों कशें सो दीस इज वॉट हॅपन्ड इन द फर्स्ट शो रिजना बाय पेन घेवप आनी तें बरोवप कितेंय तरी तें काडप चित्रावप जावं रंगोवप हातून जायतें कितें बरेंपण येता जें दुसऱ्यांक दिसना पूण तातूंतल्यान जे कोण आयल्यात तांकां तें बरें दिसता जे भाशेन तुवें म्हटलें की तुजो वीक पॉयंट म्हज्या नदरेंतल्यान जें कितें घडलें तातूंतल्यान तूं खूब फुडें गेलें कारण तुवें एक मनाक गांठ मारली की दुसरे फावटी हें घडोवंक हांव दिवचें ना तूं अदीक चतूर जालें कारण जशी तुजी पिराय वाडटा तशें तुका थोडे अनुभव फाटले अनुभव स्वता येतात आनी तातूंतल्यान तूं जायतें कितें शिकता पूण त्या उपरांत तूं कांतारां जावं कांत म्हणटालें वय हांवें त्या उपरांत तुमची मनां बदलात ह्या तियात्रा उपरांत म्हाका ज्युनियर रेगनान चान्स दिलो टिकेट शोवांत ओके तातूंत हांव कांत म्हणटालें मागीर उपरांत मिनीन मारियो कांतारी डुवेटूय म्हणटालें अशें कांतारां म्हणटालें पूण सोलो पोतून केन्नाच म्हणूंक ना वय आमच्या ऑडियन्साक एक कांत उगडास आसा जाल्यार ओके मिनीन मारियोचो एक कांत आसलो तो म्हाका खूब आवडटालो आनी आयज पासून तोच म्हाका उगडास आसा आनी खंयचोच उगडास ना ओके तो म्हणटा स्वता आसा तेंच तुका सांगलें कसलेंच हांवें करूंक ना पाप सोतली पोवन फोट आसा तें सांगल्यार देवाक दिवची पोट्टेली जाप फोटींग जियेतेल्या मनशाचें कितलेंय पूण बरोन वता माप फोट सांगोन सोत सांगोन चूक हांवें करूंक ना चुकलां तर बोगसूं देव बाप खरेंच त्या उपरांत तुवें आतां स्वताक तुजें कांतार यूट्यूबाचेर अपलोड केलां म्हणटच तूं जें सोलो आपण केन्नाच म्हणोंक ना म्हणटालें आज स्वताचें कांतार तूं अपलोड करूंक पावलें हाचें कंपोजींग हांवें बरेंच पयलें केल्लें एक्चुली म्हज्या फियन्सेक केल्लें हांवें कांतार कंपोजींग
एक्चुली वेन आय वॉज रायटींग दीस सॉंग जेन्ना हांव हें कांतार बरयतालें तेन्ना म्हाका जायत्यो आडकोडी आयल्यो. आडकोडी इन द सेन्स म्हाका बरोवपाक कळनासलें तें कांतार कशी वर्डिंग्स बरयतात. एक कांतोरिस्ट कसो एक पेन घेवन बुकाचेर बरयता, कसो वर्स कोरस क्रिएट करता, कशें म्युजीक क्रिएट करता, म्हाका कांयच गमनासली. कशें हांवें वचोन स्टुडियोन ताका सांगपाचें त्या मनशाक इंट्रो असो घाला, वर्स अशी जावंक जाय, म्हाका कांयच गमनासलें, म्हाका कांयच कळोंक नासलें. पूण जेन्ना हांव फुडें गेलें इन माय तियात्र करियर, हांव जेन्ना फुडें गेलें आनी जेन्ना हांवें फर्स्ट वर्स स्टार्ट केलो कांताराचो बरयता ऑटोमॅटिकली दोज वर्ड्स स्टार्टेड कमींग. तशींच ती उतरां आयलीं म्हज्या मोतीन आयलीं आनी हांव बरोवपाक लागलें. तशें करून तें कांतार तयार जालें आनी पयलेंच हांवें तें कांतार म्हज्या भयणाक म्हणून दाखयलें. एन्ड म्हजी भयण सदांच म्हाका सपोर्ट करता, चड करून म्हजी धाकटी भयण. ती म्हणटाली की हां बरें आसा कांतार, बरें आसा कांतार. मामीक म्हणून दाखयलें, ती म्हणूंक लागली बरें आसा कांतार. पूण पोतून ती म्हणटाली आतां कितें कोताय कांताराचें. पयलीं कांतारां तुवें बरयलीं तुवें कांयच करूंक ना, आतां कांतार बरयलें तुवें कांयच करूंक ना, आतां कितें कोत्ताय हें कांताराचें. तो मागीर म्हटलें राव कोत्ता, मातशें टायम दी म्हाका. आनी तेन्ना हांव शिकतालें बीन. आय वॉज डुईंग कंप्लिटींग माय ग्रॅज्युएशन. मागीर कांतार हें केलें. मागीर म्हज्या फियांसीन म्हाका सांगात दिलो. हांवें म्हटलें आतां म्हाका कांतार घडून स्टुडियोन म्हणून दी. स्टुडियोन वचून आंजेलो कार्दोजो म्युजीक डॉक्टर्स तातूंत वचून हांवें हें कांतार रेकॉर्ड केलें. आनी तातूंत आंजेलो कार्दोजोन म्हाका खूब सांगात दिला. ही हॅज सपोर्टेड मी अ लॉट. उतरां हांगा थंयसर जातालीं ताणें हें करून दिल्यान बिकॉज आय वॉज न्यू आसलें. पूण तितली न्हू हांगा थंयसर उतरां एक पाट चड जातात कांतरांक, उणें जातात, तेन्ना म्हाका ताणें सपोर्ट केला. पूण अशें करून हांवें म्हजें कांतार कंप्लीट केलें. शूट वॉज अ व्हेरी डिफिकल्ट पार्ट. शूट वॉज अ व्हेरी डिफिकल्ट पार्ट. शूट कित्याक म्हाका न्हू चड सॅड रोल्स करपाक आवडटात. आय एम सॅड रोल्स एंड नेगेटीव रोल्स. सॅड रोल्स एंड नेगेटीव रोल्स आर part of my life. Enjoyable roles and funny roles, comedy roles are also okay, but happy roles करपाक म्हाका आवडनात. सो पूण तरी हांवें ट्राय केलें, शूट केलो, म्हज्या भयणाक दाखयलो, म्हज्या मामीक दाखयलो, म्हज्या फॅमिलीक दाखयली एन्ड दे अप्रूव केलें. आनी मागीर साताथनीचें नांव घेतलें आनी घातलें युट्यूबाचेर साता तें जावं म्हणून. बट देन पीपल हॅव अप्रिशिएटेड. जायत्या लोकांनी म्हाका बरे कमेंट्स दिल्यात, इतले लायक्स दिल्यात, तांकां हांव सगल्यांक काळजांतल्यान बीन वाचता. खरेंच अंजुलो, म्हाका उगडास येता एक मोय कशी तूं त्या ओतियाच्या फुड्यान पावलें आनी ताणें तुका सांगात दिलो. खरेंच अंजुलो जायत्या जाणांक हे भाशेन आपलो सांगात आनी आदार दिता. अंजुलो सॅल्यूट. खरेंच रेजिना बाय, त्या कांतराचें कितें तरी तुका तोंडार आसतलें? हय आसा. तुजो सांगातो मेवलो, म्हजो संवसारूच वाडलो, पयलो मोग हो आमचो, काळोख आसलो दिसालो, तुज्या विणे वय मोगा कांयच नाका. खरेंच हे भाशेन आनीक तुवें कांतारां बरोयत रावपाची गरज आसा. कारण एक तुका स्फूर्त मेवल्या, हे स्फूर्ते उद्देशेन तुवें जितलें मुखार वता तितलें आनीक जायतें सोंपेपण येतलें आनीक तुजीं कांतारां लोकांकूय आवडटलीं, जीं आयज आवडल्यात. रेजिना एक धाकटीच मुर्ती कशी म्हणटच भितर जायतें कितें आसा. पालकाचेर आयल्या उपरांत तूं साबार तियात्र न्हेसलां, तुका नांवां उगडास आसतलीं? वय, हांव साबार तियात्र न्हेसलां. म्हणजे अलिगोरियो फेर्नांदीस झुट्टेच्या दिसा तुमची मनां बदलात उपरांत, मागीर ज्युनियर रेगन टिकेट ह्या शोवाक, मिनीन मारियो हाचे हांवें जायते शो केल्ले आसात, लायक ब्लॅकमेल, CID, खेळपाची बावली न्हूय, मागीर मोगाचो गुंटेर हो पासून हांवें तियात्र केल्लो आसा. खोबरो, डॉमिनिक कार्वालो हाचो बीन शो केल्लो आसा, तुमच्या पावलांक उजवाड. मागीर सबस्टिट्यूशन रोल पासून हांवें केल्ले आसा, जॉन डिसिल्वाक केल्लो आसा रोल. वेलन्सियो आमचो कोलवाचो हेतून गीद शोवांत एक पावटी हांवें सबस्टिट्यूट रोल केल्लो आसा. रेजिना बाय, तियात्रान तुका पयलीं भिरांत दिसताली, तियात्रान तूं पावल्या उपरांत थोडो तियात्राचो अनुभव मेवलो.
आतां हो पार्ट कुशीक दवरून ऑडियन्स जो लोक तियात्र पळयता तांच्या कडल्यान कलाकारांक कितें मेळटा? पयलें म्हटल्यार म्हाका दिसता एक्टींग जितल्या मनशान शिकयल्यार पासून तें येना. वन्स इट शूड कम फ्रॉम विदीन. तुज्या भितरल्यान तें येवपाक जाय तेन्नाच लोक तुका वाकाणटा. ब्लॅकमेल शोवांत तो म्हजो खूब आवडीचो शो. ब्लॅकमेल शोवांत हांव एक हिंदू रोल करतालें, प्रॉस्टिट्यूशन रोल, एंड दॅट वॉज माय 5th or 6th शो. After many shows, after Minin Mario's many shows, it was my 5th or 6th show. खेल बीन करून तो 5th शो आसलो. तातूंत हांव प्रॉस्टिट्यूशन रोल करतालें हिंदवांचो, आनी तेन्ना हांव मातशें जिवान आसलें, मोटें आसलें. तो शो काबार जातोच बॅक स्टेज येवन लोक म्हाका जायते फावटी विचारतालो, बाये तूं हिंदू, तूं हिंदवाचें? ना, तुजें उलोवप हिंदवाचेंच दिसता, तूं हिंदूच दिसता, तुजो रोल एकदम बरो आसलो. आं येवन म्हाका फाटल्यान एप्रिशिएट करताले, म्हाका येवन शाबासकी दिताले की हो रोल तुजो बरो जालो म्हणून. तेन्ना म्हाका गमलें की आय हॅव दॅट केपेबिलिटी की हांवें एक बरें एक्टर जावंक जाता म्हणून. आनीक लोकांन म्हाका थोडे भोव लोकांन म्हाका एप्रिशिएट केलां. लोक म्हाका जेन्ना पळयताले म्हणटाले की हें पळय रेजिना ते तियात्रान नाचता पळय तें, जेन्ना हांव ब्लॅकमेलांतल्यान भायर सरलें पळय तेन्ना, रेगनाच्या शोवांतल्यान पासून भायर सरलें तेन्ना म्हजें नांव जातालें फिल्डांत. पूण लोकांन तेन्ना म्हाका आपणायलें की वो हेंच तें चेडूं जें ब्लॅकमेलान आसलें पळय तें. सो एक कलाकाराचो पार्ट आसता की तूं जाता तितलें लोकांक बरें दी, तेन्नाच तुका लोक आपणायतलो. रेजिना बाय, आयज आमी पळयतात पालकाचेर जायत्यो म्हणजे आतां तियात्र बंद आसा, तरी हालींच्या तेंपाक तियात्राचेर म्हणजे एक वेगळे तरेची सावळीशी पडलेली. म्हणजे जायतो लोक तियात्राक येनासलो. हॉलांनी फकत एक फावटी 80 लोक 100 लोक दिश्टी पडटालो आनीक सगळेंच लुकसाण जातालें. हें तुज्या अदमासान म्हणजे तुजे आतां जायते अनुभव आसात, हातूंतल्यान हें कित्याक लागून जाता अशें दिसतालें? पळय लोक लोक कॅप्शनाक लागून वडोन येना. ओके, लोक थोड्यांक दिसता की लोकांक फकत कॉमेडीच जाय, लोकांक फकत स्टोरीच जाय, अशें कांयच ना तियात्रान. मिनीन मारून म्हाका एकदां म्हटलेलें, म्हाका उगडास आसा सांगून की तुजो रोल इतलो पासून आसूं, ओके, तूं इतलोच उगडास तो त्या तुज्या रोला पासत तो आतां तुवें म्हटलां 80 लोक जालो जाल्यार उणो जाता, तुवें तें सांगलां. सो तुजो रोल इतलो पासून आसा जाल्यार लोकांक तो उगडास दवरूंक जाय, हें तें चेडूं त्या तियात्रान काम करता, तुवें पळयला तो तियात्र, आमी चलो आमी वचोन पळोवया. तेन्ना तो 80चो 1000 पासून जावंक जाता. ओके, सो तें एक कलाकाराचेर आसा, तूं कशें प्रेजेंट करता तो. 2 पासून उतरां आसूं दी त्या शोवांत, एक हा ना या ना म्हणपाक हिंदीन पासून उतरां आसूं दी, पूण तूं कशें प्रेजेंट करता त्या रोलाक तशें लोक वडोन येता. न्हूय कॅप्शनाचेर, न्हूय स्टोरींचेर, पूण जशें तूं एक्टींग करता, जो तुका डायरेक्टरान रोल दिला तो तूं बरे भाशेन पाळशी, बरे भाशेन ताची भुमिका करशी जाल्यार लोक एक न्हय हजारांनी हावसफूल जातलो लोक. आनी मिनीन मारियो भाडो म्हाका सदांच म्हणटालो, मिन्स इन द बॅक स्टेज ही यूज टू ऑलवेज से कित्याक असो लोक जायना आमकां, कित्याक लोक जायना. एंड बिकॉज ऑफ हिम आय यूज टू फील बॅड, बट आय हॅव नेवर टोल्ड हिम. आतां तो आयकता जाल्यार ताका गमतलें, बट म्हाका एक भितरल्यान जातालें की कित्याक आमकां लोक जायना. सो हियर आय अंडरस्टूड की लोकांक जाय की नवीं कलाकार येवचीं पूण बरें एक्टींग घेवन, तांकां बरें एक्टींग जाय. ओके, कॉमेडी पासून कोत्तली, आनी कॉमेडी इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू डू, आनी आसोवपाक बरें मुश्कील लोकांक. लोक नाल्यार असोच बसता, केन्नाच हांसोना, आनी जेन्ना लोक तुका हांसोना कॉमेडी करता तेन्ना तुका वायट दिसता की लोक म्हज्या कॉमेडीक हांसोंक ना म्हणून. सो तें तुजेर आसा की तूं बरें कर आनी लोक तुका हजारांनी येतलो म्हणून. Made with authentic Goan spices, a trusted name in the Goan food industry. Regos, taking Goan delights to the next level. Goan beef sausages, chicken cocktail sausages, bacons, Goan chicken shakuti, Goan beef shakuti, corned beef, tuna, king of cold cuts and canned products. To taste the best and avail free home delivery, call now on 7218102373 North Goa and 866 9625 396
South Goa. बाय रेजिना, तुका तुज्या हातांत एक स्क्रिप्ट पडली, तुका तो रोल दिलो, तुजी ती शिकपाची पद्दत कशी आसता? जायते फावटी म्हाका दिसता हांवेंच हें केलां की हो रोल असो जावंक जाय. इवन नेस्पान पासून जायते फावटी हांवेंच म्हाका हें केल्लें आसा. मिनीन मारून जायतो सपोर्ट केल्लो आसा कॅरेक्टर वायज कशें न्हेसोंक जाय, कितें कॅरेक्टर कशें थोडे तुवें प्रेजेंट करूंक जाय, ताणें म्हाका थोडें बहुत शिकयल्लें आसा. पूण जायते वदान हांवेंच म्हजें केल्लें आसा. लायक कॅरेक्टर कसो न्हेसोंक जाय स्टेजीचेर तो हांवें स्टडी केल्लो आसा. रेजिना बाय, आतां पालकाचेर न्हेसता म्हणटच तुका दुसऱ्याय तुवें कलाकारांची खंयची तरी देख घेवची पडटा. तुका असो कोण तरी कलाकार तुज्या आवडीचो जाच्या उदेशी तुका स्फूर्त मेवल्या? जेन्ना हांव तियात्रांत येवंक सोदतालें तेन्ना म्हजें इन्स्पिरेशन आसलें आंतोनेत दे मायना. ताका पळोवन हांव आनीक इन्स्पायर जातालें. ताचें न्हेसपाचें सेन्स जेन्ना हांव ताचें तियात्र पळयतालें की एन्ड शी इज द मोस्ट ब्युटिफूल लेडी. ती तूं जाणा ताच्या तियात्रांत एज पर द कॅरेक्टर तें हें कोत्ता ताचें न्हेसपान. पूण अशें ना की म्हाका तशेंच न्हेसोंक जाय अशें केन्नाच नासलें म्हाका. डायरेक्टर सांगताले रेजिना तुवें अशें न्हेसोंक जाय, रेजिना तुवें तशें न्हेसोंक जाय. पूण समवेर तांचें मन दवरपाक हांव ते भाशेन न्हेसतालें. पूण तितलें न्हू, पूण हांव चड म्हाका जाय ते भाशेन न्हेसतालें. म्हाका जाय आसलें हांव म्हाका जाय ते भाशेन करूंक, न्हूय दुसऱ्यांक जाय ते भाशेन. सो पूण कॅरेक्टराक वय तर निमाणें म्हटल्यार तुवें यूट्यूबाचेर तुजें पावल मारलां. केन्ना तरी तुका दिसतालें ह्या फुडें की आपणें स्वता एक कितें तरी तियात्र बरोवचो जावं कितेंय बरोवचें? तियात्र जाल्यार म्हाका केन्नाच बरोवंक नाका. बिकॉज कांतराक म्हाका इतली डिफिकल्टी लागल्या. तियात्र जाल्यार केन्नाच बरोवंक म्हाका दिसना. पूण एक फावट हांवें ट्राय केल्ली. आय वॉज इन सेकेंड इयरान हांवें ट्राय केल्ली. पूण तो बूक मागीर बंद केलो हांवें. म्हणल्यार नाका, कित्याक ती डायलॉग्स एका डायरेक्टराच्यानूय जो तातूंत घडला, जो सदांकाल एक पेन आनी बूक घेवन ताच्या ओंठान ती डायलॉगां सदांच आसतात. सदांच आतां तूं उबो रावला आनी तूं डायलॉगान एक उलयता, हां रेजिना अशें न्हूय तशें, पूण तो उलयता आसतना डायलॉगांनी उलयतलो. सो ओन्ली दॅट पर्सन कॅन प्रॉपरली रायट अ स्क्रिप्ट. आतां जायते लोक तियात्र काडटात, जायते लोक न्यू जनरेशन तियात्र काडटात, बरें आसतात तियात्र रिगार्डींग टू द यंगस्टर्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स. आतां वायरसाचेरूय बीन येतलो तियात्र, जायते लोक काडले. पूण अशें आसता की आतां न्यू कामर्सान बरयलें म्हणटकीच की सम ऑफ द पीपल दे डोंट एक्सेप्ट. फर्स्ट थिंग इज दे डोंट एक्सेप्ट. इफ यू वॉन्ट टू रायट अ शो, तुका शो खरेंच बरोवंक जाय जाल्यार एक वडिलाचो सांगात घे आनी बरय, जो तुका खरेंच सपोर्ट करतलो. इन केस म्हाका बरोवंक जाय जाल्यार हांव लिगोरियो फेर्नांदीसाचो सांगात घेतलें, कित्याक तो म्हाका सदांच सांगात दितलो. सो हांव ताजो आदार घेवन करतलें. पूण म्हजे लागीं केन्नाच जावचें ना एक तियात्र बरोवंक. बिकॉज इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू रायट अ पर्टिक्युलर डायलॉग फॉर अ पर्टिक्युलर सीन. तूं कॉलेजींत शिकता आसतना तुका जायते प्रोजेक्ट आसताले. हे प्रोजेक्ट तूं एकटेंच करतालें काय तुका कोणाचो आदार जाय पडटालो? इट वॉज लायक अ ग्रूप. हांव एकटेंच करतालें प्रोजेक्ट. बट मागीर म्हजी सदांच संवय आसली, मम्मा हें बरें. हांव पयलें वचून म्हज्या मांयक विचारता, मम्मी हें बरो आसा प्रोजेक्ट जावं एनीथींग, एनी स्मॉल थिंग. हांव पयलें वचून म्हज्या भयणाक नाल्यार म्हज्या मामीक विचारता, मामी हो बरो आसा. तर हे नोकरेन केलें म्हणटकूच जालें. सो दीस इज द थिंग. म्हणटच हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतालो की तियात्रांनी आमी जायते फावटी पळयतात, कोण तरी तियात्र हाडटा, तातूंत रिसर्च वर्क असो दिश्टी पडना. जायतें कितें उणेंपण तातूंत भासता. आनीक जेन्ना कोणूय एक न्यू भुरगो पालकाचेर येता, जावं आदीं जे तियात्र बरयल्यात ते पासून थोड्यो गजाली आसा ताचेर तुवें रिसर्च करचोच पडटा. आनीक जे भाशेन तुवें ते लामाणीचे ड्रेस इंटरनेटाचेर सोदलें ते भाशेन हांगा रिसर्च जायच पडटा. थोडे फावटी एड्साचेर तियात्र बरयलेलो आसता, पूण तातूंत फावो तो रिसर्च आसना. जेन्ना ह्यो सगल्यो गजाली, कारण ऑडियन्स तुका कसलो आसतलो हें तुज्यान सांगूंक जायना. जायते फावटी हॉस्पिटलांनी काम करपी नर्सी जावं डॉक्टर पासून ह्या तियात्राक येवन बसलेले आसतात आनी तेन्ना तांकां दिसता
हें कितें बरयलां हें जावंक फावना त्या पासत सदांच रिसर्च करून तातूंतल्यो जायत्यो घडामोडी एकठांय करून समाजाक आमी कितें बरें दिवंक जाय हाचेर अभ्यास करून जेन्ना हें मुखार वता तेन्ना तो कॉन्सेप्ट लोकांक मानवता आनीक लोक त्या दिशेन वळोन येता की हाणें कितें हाडलां तें वेगळें बरें बाय रेजिना आयज तियात्र चडशे जायनात तियात्र बरोवपाची तुका उमेद ना पूण फाल्यां घोडये हेजें फुडें घडोवंक येता पूण आयज सबायज तरणाटे जे स्वताक तियात्र बरयतात कांतारां बरयतात आयज यूट्यूबाचेर दिश्टी पडटात आपलो कितें तरी वावर ते मुखार हाडटात तो कस घेतात तर तांकां तुजो संदेश कितें दे हॅव टू गिव देयर बेस्ट इतलेंच की तुका बरें जावंक जाय जाल्यार तुका लोकां मुखार पोरजोडूंक जाय जाल्यार तुका कोणाचो आतां थोडीं आसात जो आदार घेयनासतनाच आपलो कोत्ता आपलो हें कोत्ता वीच इज गूड चड बरें पूण इतलेंच की लोकांक बरें तें दियात लोकांक अशें बरें अशें जावंक जायना की लोकांक तुका वायट कमेंट मारूंक जाय लोकांक तुका बरें अप्रिशिएट करूंक जाय तुजें कांतार बरें जाल्लें शूड बी लायक दीस फॉरगेट अबाउट द डिसलायक्स शूड बी लायक दीस एंड नॉट लायक शूड हॅव बीन मोर मॅटर ते डिसलायक जायते फावटी हांव चिंत्तां तें डिसलायक म्हणजे एक झाड वाडटा आसतना ताची कोमरी मोडप ताका डिसलायक म्हणटात हय आमी रेजिनाबाई तुवें सांगलां तें खरें कारण जो आयज जो टॅलंट दर एका मनशाच्या दर एका कलाकाराच्या काळजांत आसा हो असोच फुलचो कारण कोंबो पाट्या पावनाक धांपलो म्हूण तो साथ घालपाचो केन्नाच रावचो ना तेच भाशेन जी कलाकाराची कला आसा ती मुखार वचोंकूच जाय ती बंद दवरूंक अशें कोरोना आयलें आनी कितें आयलें म्हणून दुसरो चॅनल दुसरी सुवात उक्ती जाल्या आनी ह्या उद्देशी आपलो वावर आमचे तियात्रीस भाव जावं जे कलेच्या मळार वावुरतले आपलो वावर मुखार व्हरत आसात इतल्यान सांगूंक जाय आसलें सदांच की जाणें म्हाका सपोर्ट केला तांकां हांव काळजांतान दिन वाचतां लायक लिगोरियो फेर्नांडीस आंजेलो कार्दोजो मिनी मारियो ओके म्हजी माय पाय म्हजो फिएन्सी हांकां सगल्यांक हांव काळजांतान दिन वाचतां आनी जे लोकांक म्हाका सपोर्ट करूंक ना तांकांय बीन हांव काळजांतान दिन वाचतां कित्याक जोरी तर ह्या लोकांक म्हाका सपोर्ट करूंक ना जाल्यार आयज हांव म्हजें कांतार काडूंक पावनासलें कित्याक ह्या लोकांक म्हाका सपोर्ट करूंक ना तर हांवें चिंतलें की कितें जालें ह्या लोकांक म्हाका सपोर्ट करूंक ना जाल्यार म्हजी टॅलंट म्हजे लागीं आसा तांचे लागीं थोडी आसा सो आय कॅन रायट माय ओन थिंग्स आय कॅन कंपोज माय ओन थिंग्स सो तांचे कडल्यान म्हाका अशें जालां की इट्स फायन तुमी म्हाका सपोर्ट करूंक ना बिकॉज दॅट मेड मी अंडरस्टँड की आय कॅन डू समथींग फॉर माय सेल्फ दॅट इज द ओनली थिंग खरेंच रेजिनाबाई तुज्या उतरांत जायती ताकद आनी जायती घोटाय आसा ज्या उद्देशी तुवें तुका घडयलें खरेंच आमी म्हणटात हे लोक मरे म्हाका एक उगडास आसा आमी एक तियात्र कला अकादेमीक सादर करताले आनीक पयल्या सिनाक म्हाका जायत्यो ताळयो पडटात दुसऱ्या सिनाक फकत दोगांच जाणां म्हाका ताळयो मारतात आनी तिसऱ्या सिनाक म्हजेर बॉटल्स आनीक जोतीं पडटात तेन्ना म्हाका कळोन आयलें की जें कितें कोत्ता तें बरें जाता जो तुजो वावर तूं आयज पालकाचेर हाडला यूट्यूबाचेर तूं देंवलां आनीक फुडें तुका जायती वाट आसा ही वाट तुवें बरे भाशेन तांकची हें तुजें व्हडें बरे भाशेन दुसरे तोडीक पावोवचें आनीक फुडाराक तुजीं बरीं बरीं कांतरां लोकांक आयकोंक मेळचीं खरीतपणी म्हाकाय आयकोंक मेळचीं रेजिनाबाई तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो आनीक आमच्या ह्या चॅनलांतल्यान थोडो भोव तुजो वावर आमी हाडपाचो प्रयत्न केला तुज्या वावराची तुस्त करता आसतनाच काळजाचे कलायकतान प्रुडंट मिडियाच्या नांवान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू सो मच आनी इतल्यानूच रेजिना पेरेरा सांगताक आयची ही माटका मोतयां कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां